कारण टुडे इज अ ग्रेट डे, व्हॅलेंटाईन्स डे असा. माझ्या कारकिर्दीचं नगराध्यक्ष म्हणून जे पद घेतलेले असते त्याचं 1 वर्ष पूर्ण जाता आणि आज ऑफिशियली हांव आज DMA कडेन तो राजीनामा हे सुपूर्द केल्लो आसा आणि ते तुमच्या पर्यंत कळीत करपाचें आसा. ऑलरेडी केल्लो आसा, कॉपी ऑलरेडी आसा. कित्याक 1 वर्साची कारकीर्द कंप्लीट जाली ॲज पर द अंडरस्टँडींग जे सांगलेलें आसा. सो आय हॅव ऑलरेडी हँडेड ओवर माय रेजिग्नेशन टू द DMA. मॅडम, सो साधारण तुम्ही 1 वर्षाचो कालावधीन नगराध्यक्ष जाल्या, जो करार आसलो त्या प्रमाणे सध्या नेमके तुम्ही रिजायन जावपाक कारण कितें? कराराक लागून जाल्यार काय आनी कितें? कोणाचो प्रेशर बी आसलो कितें? अंडरस्टँडींग 1 वर्साचें आसलें. 1 वर्साचे हितून ॲज पर द रूल हँडओवर करपाचेंच आसलें आणि त्या पद्दतीन म्हाका हांवें तें डिसिजन घेतलें. कित्याक 1 वर्साचो कारकिर्द जाली, जी कामां करपा खातीर येयल्ले आसा ती मनोदय धरून सुरवात केली, कामां जाली. पयल्या अर्ध्या हितून जी कामां जाली, मागीरच्या हितून ती कामां जायना कशी जाली, खुबशे अडथळे निर्माण जाले, अडचणी येयल्यो आनी म्हाका दिसलें कारकिर्द जर सोंपता आनी जर कामां खुर्चेर बसून जर जायना जाल्यार ते लोकांचें नुकसान आसा, म्हापशेकारांचें नुकसान आसा. सो अशा वेळार ते एक्सटेंड करून काही अर्थय ना. म्हणून कारकिर्दीचो टायमूय सोंपलेलो आसा, म्हणटकूच हँडओवर करप हेची आसता म्हाका दिसता सोयीस्कर दिसलें. मॅडम, नगराध्यक्ष पदाची धुरा सांबाळटा आसतना खुबशे एलिगेशन्स तुमचेर जाले की प्रॉपर काम करना, हेचेर तुमचो कितें रिप्लाय? बरोबर आसा. हे एलिगेशनां निर्माण केली गेली जेन्ना आमी हांवें कार्यकार भाग सांबाळ्ळो नगराध्यक्ष म्हणून. सुरवातूच केली पयलेच 3 ते 4 म्हयन्यान कामाची तुमी दखल घेतलेली आसली. पयलींच म्हणजे सोपो टेंडर जो आसलो वचोंक नासलो, कितलेक वर्सांनी तो सोपो टेंडर गेलो. पे पार्किंगाचो इश्यू आसलो, तो वेवस्थीतपणान हाताळ्ळो गेलो, तेचें रिजोल्युशन घेतलें गेलें. पे पार्किंग जाग्यार घालपाचो प्रयत्न केलो जितून रेवेन्यू जनरेट जातलो. हे काम न्हू. त्या प्रमाणे प्री मॉन्सूनचो आमचो पिरियड येयलो. प्री मॉन्सूनच्या वेळार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा डिसिल्टिंग वॉज द प्रायर इम्पॉर्टन्स आसलें आनी मार्केट प्रत्येक वर्सा फ्लडेड जातालें. पण ह्या वर्सा जे डिसिल्टिंगाचें आमी काम केलें आनी कोड ऑफ कंडक्टर आसतना ज्या पद्दतीन आमी तेची अरेंजमेंट केल्ली आसली, म्हाका दिसता ह्या वर्सा मार्केटान खंयसरूच वॉटर क्लॉगिंग किंवा फ्लडींग हे जालें ना. ही आमची कामाची पावती जी तुमच्या फुड्यान लोकां पर्यंत पावूंक जाय तुमच्या मार्फत. त्या प्रमाणे तुम्ही जर म्हणटा कितलेशेच नाल्याचे डिसिल्टिंग व्यवस्थित जावंक नासलें हेच्या आदी गेली 3 वर्सां, ते सगळे नाले ह्या फाटी डिसिल्टिंग जाल्ले आसले. त्या प्रमाणे ट्रिमींग ऑफ द ट्रीज कितकी पडचड जाल्ली आसा आनी तितून एक्सिडंट जाल्ले आसा हे गेल्या वर्साच्या भितर तुम्ही कितलेशेच पळयले आसले. ह्या वर्सा 78 झाडां आमी ट्रिमींग एवरीवेर ऑल अरावंड म्हापसा आमी केल्ली आसली, जेणे करून हे एक्सिडंट किंवा जे कॅज्युलिटी आसा ते खंयसरूच घडोवचे न्हू हेची दक्षता घेतलेली आसली. ही कामां म्हणजे कामां न्हू. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता गार्बेजीचो इश्यू वयता थंयसर डंपींग ऑफ द गार्बेज आसा, वयता ते कचऱ्याचे तुमकां ढिगाचे ढीग दिसताले. पण तेचो फाटलें कारण कितें? म्हापसा हे म्हणटा तशें विचित्र विद्रूप जावंक लागलेलें. सो तो कोयर काडपा खातीर मेन प्रॉब्लेम आसलो आमचो व्हेकल्सांचो. जेन्ना आमी हो प्रश्न मुद्दो हातीन घेतलो, हायड्रॉलिक कॉम्पॅक्टर जो आमकां नासलो म्हापसा खातीर, ते DMA कडेन कंटिन्युअसली फॉलोअप करून UD मिनिस्टरच्या अंतर्गत वेगवेगळे वर्कशॉप अटेंड करून म्हापसा खातीर तो हायड्रॉलिक कॉम्पॅक्टर आउट ऑफ वे जो वाळपैक दिल्लो आसलो तेंचे कडसून आमी आमच्या म्हापशा खातीर घेतलो, जेणे करून म्हत्वाचो मुद्दो आमचो सुट्टलो. आनी त्या शिवाय तो येयल्या कारणान काही अंशी आमी कंट्रोल घेवंक शकले गार्बेज इश्यूचेर. आनी त्या शिवाय जो आमचो हायड्रॉलिक कॉम्पॅक्टर जो दुसरो आसा, म्हाका दिसता तो आतां येवपाच्या मार्गार आसा. जे कितें तेका रिक्वायरमेंट आसा आनी फॉलोअप आसा तो जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता रोखडोच तो हेच्या प्रमाणे आमच्या हातीन तो मेळपाचो आसा. टिपर ट्रक जो आमची कमतरता आसली ती सुद्दां आतां ट्रक आमकां येवपाचो आसा. म्हाका दिसता तुमकां न्यूज मेळटली, तो ट्रक आमच्या ताब्यान आतां येतलो जाचो आमकां उपयोग करूंक मेळटलो. JCB अत्यंत गरजेची बाब आसली. JCBची आमची सोय नासल्या कारणान कितलेशेच आमचे प्रॉब्लेम्स म्हापशा म्युनिसिपालिटीक जाल्ले आसले. तेचेर आमी विचार करून तेचेर लक्ष घातलें, JCB कशी मेळोवपाची आनी JCB खातीर कितें करपाचें, आनी ते करून ते सुद्दां मार्गी लायिल्ले आसा जेणे करून JCB म्हापशा खातीर आमची येतली. हे रिलेटेड टू द गार्बेज, जेणे करून आमच्या गार्बेजीचो इश्यू येतलो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हेच्या आदी तुमीच आसले ते न्यूज पावयणारे आसले, हॉर्स वॅन जे आसा एखाद्याचें जर मरण जालें
तर हर्स व्हॅन सुद्दां आमच्या म्हापशा म्युनिसिपालिटी कडेन नासली आनी तितून एक आरोपूय असो येयल्लो की भायल्या हितून हाडून तुमी ती हर्स व्हॅन वापरता. म्हाका इतकेंच सांगूनशें दिसता ज्या दिसा पासून ह्या खुर्चेर हांवें म्हजो ताबो घेतलो किंवा हें पद सांबाळ्ळें, हर्स व्हॅन आमकां मेळटली ह्या आशेर आमी आसली, कित्याक ती येवपाची आसा आनी म्हाका दिसता अवघ्या काही दिवसांत ती आमचे कडेन पावतली जी न्यू मेळपाची आसा. पण तेतलेरूच आमी रावूंक ना. आमचे कडेन जी हर्स व्हॅन आसली तिची डागडुजी करून रिपेरींग करून अंडर कंट्रोल दवरून म्हाका दिसता ती अजुनूय वेल मेंटेन दवरून लोकां खातीर आमी वापरलेली आसा आनी खंयसरूच लोकांक आतां पर्यंत ती गैरसोय जाल्ली ना. हर्स व्हॅनीचो पुरेपूर उपयोग आनी ते आमी लोकां खातीर अवेलेबल करून दिल्ली आसा. हे काम न्ही, जर ही कामां घरून जर फुडें वचपाचें आसत ह्या गतीन जर दिल्ली आनी बीग सपोर्ट जर म्हाका आसलो तर म्हाका दिसता त्या गतीन जातलें आसता. तरी आसतना हें एलिगेशन कित्याक कामां जावंक ना. टॉयलेट तुमकां खबर आसा, हांगासर लोक येतात, ट्युरिस्ट आसा, बाजारांतले आनी इतरत्र जे पळयल्या टॉयलेटीची दशा जाल्ली आसा. टॉयलेटीची आमी तेचेर सर्वे केल्लो, प्रत्येक टॉयलेटीची आमी लिस्ट काडलेली आसा. थोडे आमी गव्हर्मेंटाच्या अंतर्गत म्हाका दिसता सुलभान तुमी म्हापसा KTC बस स्टँडार वचून पळया. सुंदर पद्दतीन जे सुलभ टॉयलेट जे केल्ले आसा लोकां खातीर अवेलेबल करून दिल्ले आसा, जेणे करून म्हापशेचे जे ब्युटिफिकेशन किंवा जे घाण जाता लोक जे इतरत्र हांगासर करतात ती कमी जावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी त्या दिशेन आमचें कार्य चालू आसा. आनी म्हाका दिसता पयरची खबर आसा KTC बस स्टँडाच्या दुसऱ्या हितून म्हाका दिसता सुदीप फूड स्टॉलाच्या ऑपोजीट येतात, ट्युरिस्ट आसा, बाजारांतले आनी इतरत्र जे पळयल्या टॉयलेटीची दशा जाल्ली आसा. टॉयलेटीची आमी तेचेर सर्वे केल्लो, प्रत्येक टॉयलेटीची आमी लिस्ट काडलेली आसा. थोडे आमी गव्हर्मेंटाच्या अंतर्गत म्हाका दिसता सुलभान तुमी म्हापसा KTC बस स्टँडार वचून पळया. सुंदर पद्दतीन जे सुलभ टॉयलेट जे केल्ले आसा लोकां खातीर अवेलेबल करून दिल्ले आसा, जेणे करून म्हापशेचे जे ब्युटिफिकेशन किंवा जे घाण जाता लोक जे इतरत्र हांगासर करतात ती कमी जावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी त्या दिशेन आमचें कार्य चालू आसा. आनी म्हाका दिसता पयरची खबर आसा KTC बस स्टँडाच्या दुसऱ्या हितून म्हाका दिसता सुदीप फूड स्टॉलाच्या ऑपोजीट जे आसा ते पूर्णतें केल्ले आसा, तेची डागडुजी जाल्ली आसा आनी ते पूर्णपणे तयार जावन लोकां खातीर अवेलेबल केल्ले आसा. ज्या भागांनी टॉयलेटाची जी दुर्दशा जाल्ली आसा तेची लिस्ट करून ते काम हाती करून ते लोकां पर्यंत डागडूज करून तेचे रिपेर करून दिवपाचें काम आमी केल्लें आसा. बारीक आनी सारीक गार्बेज पॉयंट्स वयता थंयसर मदीं तुमी म्हाका दिसता तुमकां सांगलेलें आसलें आउटस्कर्ट्स, तुमी सगळ्यांनी तेचे व्हिडियोय केल्लेले आसा की भायरचे लोक हांगा गार्बेज उडयता. गार्बेज उखलाप आनी व्हराप हे इतलेंच काम न्हू तर खंय तरी ब्युटिफिकेशन जावंक जाय. म्हणून म्हाका दिसता मोर दॅन 35 पॉयंट्स गार्बेज स्पॉट्स आमी तेचें मॉडिफिकेशन केल्लें आसा, ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा आनी टील टुडे म्हाका दिसता कितलेशेच आनी पॉयंट्स ते चालू आसा. ते गार्बेज स्पॉट्साचें आमी ते रुपांतर करून तेचें ब्युटिफिकेशन जेणे करून म्हापशें हें सुंदर दिसपाक जाय आनी गार्बेज फ्री जावपाचो प्रयत्न हो आमचो अजुनूय चालू आसा, तो फुडें चालू उरतलो. जेन्ना तुमी खुर्चेर बसता इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. जेन्ना म्हाज्या हितून जे निर्णय म्हाका घेवंक जाय आसले, लोकहितार्थ करूंक जाय आसले तर हांवें ते घेतलेले आसले. आतां जो ह्या खुर्चीचो कसो वापर करतलो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर पर्सन हू इज ऑक्युपायींग दॅट चेअर. आणि हांवें जर केलो आनी हांवें जर लोकांच्या हितार्था खातीर जर अशी काही डिसिजनां घेतली तर आय डोंट थिंक आय एम रॉंग समवेअर. अल्टिमेटली आय एम हियर टू सर्व द पीपल. लोकांचे मागणी आसा, लोकांचे ग्रिवेन्सीस आसा आनी म्हाका आतां मॅक्झिमम टायम हांगासर बसून लोकांचे कितें ग्रिवेन्सीस आसा ते सुद्दां हांवें सोडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. त्या सेक्शनाक ते एडमिनिस्ट्रेशन आसूं नाजाल्यार हायचेसून आसूं त्या हितूनसून तांकां हांवें ती मार्गदर्शन करून दिल्लें आसलें ते. सीपीच्या हेचेर बसून जर तुमची कामां जावना जाल्यार आतां कावन्सिलर रावन तुमची कामां इन फ्युचर तुमच्या वॉर्डान जातली. हेच्या आदी म्हाका तुमकां सांगिचें दिसता वॉर्डाचेर जर तुमी पळयला गणेशपुरी आनी डांगी कॉलनी ह्या 2 एरियान जे तत्वान आनी कायद्यान जे हांवें कामां केल्लीं आसा तितूनसून सुद्दां म्हाका दिसता इंडिपेंडंटली हांवें बरीचशीं कामां थंयसरूय आमी केल्लीं आसा. गणेशपुरीचें तुमी पळयता जिमखान्याचे हेचे जे लायटीचें कनेक्शन नासता थंय हाडून लोकां खातीर ग्रावंड आनी तो जिमखाना ओपनली आमी लोकां खातीर वापरूंक दिल्लो आसा. ते टील टुडे आमी वी आर गिवींग दॅट परमिशन टू यूज दॅट. स्पीड ब्रेकर अत्यंत महत्वाची गोष्ट वर्सान वर्सां घडना पण तेचे व्यवस्थित फॉलोअप करून म्हाका दिसता कितलेशेच गिरट्यो आमी घालून म्हाका कलेक्टर ऑफिस ट्रॅफिक सगळ्या डिपार्टमेंटासून ते स्पीड ब्रेकर्स आमी गणेशपुरी एरियान घातलेले आसा. जो मदलो टॉवर आसा सदांच थंयसर एक्सिडंट प्रोन झोन आसलो थंयसर ते हाडलेले आसले. फुटपाथाचें काम केल्लें आसलें आनी कितलेशीच गोष्टी आसा. आतां ओपन स्पेस आसा तुमी पळयतात ते ओपन स्पेसीचे डेव्हलपमेंटाचो वर्क इज गोईंग आनी ते ऑलमोस्ट जे
आमचे फ्रांसीस डिसूजा बाबुशाच्या वेळार उद्घाटन केल्लें आसा जे पडीक आसता ते काम पूर्णतेक व्हरोंक नासता ते काम पूर्णतेक हाडून तेचे डेव्हलपमेंटल वर्क आतां पूर्ण जावपाच्या मार्गार आसा. खंयचीय गोश्ट आमी जर करून घेतल्या म्हाका दिसना थंयसर कितें हाडून कित्याक वी आर वर्किंग फॉर द पीपल. थंयसर स्वताचे अशे पर्सनल हेतू हो खंयसरूच आसना. त्या कामाक कितें अडचण मॅडम जाय? शेवटचो प्रश्न प्रचार जाताना म्हापसा वासियां खातीर कितें सांगूंक सोदता? म्हापसा वासिया खातीर एक सांगूंक सोदता, अपेक्षा जी आसता हांव म्हणिना म्हापशेकारां अपेक्षा दवरूनच आसा म्हापशेचे खंय तरी उदरगत जावची, पण त्या उदरगती खातीर तितली फेवरेबल कंडिशन निर्माण करप आसा तितकेच गरजेचें आसा. कितलोय कॉम्पिटंट पर्सन जरी येयलो ताका सहकार्य ना आनी थंयसर जर तेचे हातपाय जर बांदले गेले जाल्यार म्हापसाची उदरगत जावप ही खूब कठीण गोश्ट आसा. ह्या खुर्चेर बसून म्हाका कळलेलें आसा आनी त्याच्या खातीर जें कितें आसा ते सहकार्यानी फुडें वचपाची खूब गरज आसा. लोकांक पर्यंत हो मेसेज पावोवंकूय जाय. प्रयत्न चालू आसतात. यश कितलें मेळप ते एका मनशाच्या हातीन हे अवलंबून आसना.